ऑलमोस्ट कावन्सिलाक म्हणजे आमच्या टर्माक आमकां जो 5 इयर्साचो टर्म दिल्लो तितून आमकां ऑलमोस्ट 5 इयर्स कंप्लीट जाल्ली आसा आनी त्या टर्माक आमी जी काम केल्लें तेजो तुका रिपोर्ट दिवपाक म्हणजे ओवरऑल सगळ्या कावन्सिलान जी कितें कामां केल्या तो रिपोर्ट दिवपाक आतां तुमकां मुद्दम आपयल्लें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे आमच्या कावन्सिलान आमचे फर्स्ट आमी रेवेन्यू कसो जनरेट जावन कावन्सील कशें स्टेबल करपा खातीर आमी टॅक्सीस आनी आमचो रेवेन्यू वाडोवपा खातीर आमी इनिशिएटीव घेतलेले जे बरे तरेन लोकांक आमी सर्वीस फॅसिलिटीज दिवपा खातीर जे म्हापशेकारांक आमच्या वोटरांक बरे तरेन फॅसिलिटीज पावपा खातीर मागीर आमी आमचो रेवेन्यू इनक्रीज जाल्या उपरांत आमचे जे डेव्हलपमेंट वर्का खातीर अरावंड बजटाक आमी 3 CR दवरलेले तितून 3 CR प्रत्येक वॉर्डाक आमी 15-15 लाख अशें दितात आनी डेव्हलपमेंट वर्क प्रत्येक आपलो कावन्सिलर ते 15 लाखांनी आपल्या वॉर्डान जे अर्जन्सीचे वर्क्स आसता ती करून घेतात. तशेंच मागीर आमी म्युनिसिपल फंडांसून आमी एक टिपर ट्रक घेतलेलो जे गार्डन वेस्टा खातीर खूब इश्यूज येताले ते आमकां फॅसिलिटी आमच्या वोटरांक दिवपा खातीर आमी गार्डन वेस्टा खातीर ट्रक घेतलेलो तो आमी तांकां दिल्लो. तशेंच आमी JCB घेतलेली आमी 14-15 फायनान्साक तितूनसून. तशेंच आयज आमी एक व्हेहिकल योद्धा डबल कॅबीन पिकअप हें इनॉग्रेट केल्लें आसा तें बी आमी घेतलेलें आसा. तशेंच 7 क्युबिक कॉम्पॅक्टर हे 2 आमचे आतां येवपाचे आसा. तशेंच आमी ग्रीन वेस्ट तेजे शेड करपा खातीर आमी शेडर घेतलेलो आसा तेजे थोडे दिसांनी इनॉग्रेशन जातलें कारण तेका सकयल हें शेड तयार करची आसता म्हणून ते एक पेंडींग आसा. तशेंच आमी लास्ट इयर आमी 11 till 20 वॉर्ड्स हे आउटसोर्स केल्लेले आनी तशेंच आतां 1 till 10 हे आउटसोर्स करपाच्या प्रोसेसान आसा. तशेंच मार्केटान आमी TP प्लांटाचे सेटअप केल्लेले आसा तेजो प्रोसेस पेंडींग आसलो तेका कनेक्शन दिवपा खातीर कित्याक जी वेस्ट येता ती डायरेक्ट TPक जॉयन जावपा खातीर आमी तेजोय बी ते प्रोसेसाचो आमी टेंडर केल्लो आसा कन्स्ट्रक्शन ऑफ तेका पायप्स घालून. तशेंच आमी मार्केटान जी आमची लॉंग पेंडींग ती टॉयलेट आसली शांतादुर्ग टॉयलेट आसली पळय ती आमी इनॉग्रेट केल्ली आसा. तशेंच आमचे जे लॉंग पेंडींग एसेसमेंट पेंडींग आसलें कावन्सिलाचें तें आमी ओवरऑल आमी एसेसमेंटूय केल्लें आसा. तितून आमकां जायतें रेवेन्यू जनरेट जाल्लो आसा म्हणजे घराक लिगल इनलिगल हें सगळें कन्सिडर करून. तशेंच आमी जे आमचे पार्किंग एरियेचो इशूज एवरी टायम येतालो ते खातीर आमी जी मार्केट एरियेन आमची जी पार्किंग 2च कडेन आसली एक आसली मार्केटान भितर आनी एक आसली टॅक्सी स्टँडार आमी ते आयडेंटिफाय करून त्या टायमार मेजर जे खंयसर आमी पे पार्किंग करूं शकता ती पे पार्किंग आयडेंटिफाय करून आमी नोटिफाय करून आमी ते आतां स्लॉट तयार केल्ले आसा. तितून ते स्लॉट आमी तयार करून आमी ते स्पेशल ग्रांट्सूय घेतलेलो आसा. स्पेशल ग्रांट्स अंडर ते आमी तांकां स्लॉट मार्किंग प्लस ते स्लॉट म्हणजे बोर्ड्स ते एडवर्टायजमेंट सायन बोर्ड्सां खातीरूय ते आमी तयारी केल्ली आसा. त्या प्रमाणे सायन बोर्ड्स जातले सायनेजीस जातल्यो प्लस मार्किंग जातलें आनी ते पे पार्किंग बरे तरेन जातलें तेजो प्रोसेस चालू आसा आनी तो थोड्या दिसांनी टेंडर जातलो म्हणजे एक बरी सुविधा दिवपाक म्हापशान पार्किंग हें बरें जावपा खातीर. तशेंच आमचे लास्ट म्हाका दिसता 22-23 ह्या हितून आमी अरावंड 2 CRच्या वयर म्हणजे 2.5 CR आसतले हे आमी फुटपाथाक कोर्ट जंक्शन टील डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आमी फूल कावन्सिलाचे थंय आमी घातलेले. तशेंच आमी ओवरऑल लास्ट म्हाका दिसता 2 टर्म्स ओवरऑल जे गव्हर्मेंट ग्रांट्स येता ते हाडपाचो जाता तितलो प्रयत्न केल्लो आसा. प्रत्येक कावन्सिलरान आपले वॉर्डान जी गव्हर्मेंट ग्रांट्सा खातीर प्रपोजल घातलेली आसा पळय ती सँक्शन दिल्ली आसा. तशीच आमी आतां ह्या टर्माक आमी परत टॅक्सी स्टँड अपग्रेड करपा खातीर तशेंच हत्ती गार्डन हें अपग्रेड करपा खातीर 2 आमची प्रपोजलां केल्लीं आसा. तशेंच आमच्या वर्करां खातीर जे तेंचे मेडिकल अलावन्स आमी दिवपाचे आसले पळय ते आमी दिल्ले आसा. तशेंच आमचे वेरियस डेव्हलपमेंट थ्रू CSR एक्टिविटी आमी केल्ले आसा. तितून आमी इन्स्टॉलेशन ऑफ ट्रॅफिक सिग्नल्स अक्रॉस म्हापसा हें जाल्लें आसा. तशेंच टॉयलेट इन वॉर्ड नंबर 11 अंडर CSR जाल्लें आसा. तशेंच तुमी लास्ट टायम पयल्यार आमी इनॉग्रेट केल्लें आसा ऑलिंपीक गार्डन हें अंडर CSR जाल्लें आसा. तशेंच आमदाराच्या हेल्पा थ्रू तें जाल्लें आसा. तशेंच हर्स लायन ही आमकां आमदाराच्या हेल्पा अंडर CSR मेळिल्ली आसा.
तशेंच आतां आमचे जे ब्लॅक स्पॉट अरावंड म्हापसा आसा तुमी पळयलां आसतलें की ऑलमोस्ट आमी कितलेच ब्लॅक स्पॉटा ते ग्रीन स्पॉट केल्लेले आसा. पूण म्हाजो एक अशें इनिशिएटीव आसलो की आमकां ते ब्लॅक स्पॉटांचेर एक कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचे, कित्याक आमकां तांकां फायन्स मारपा खातीर. म्हणून हांवें एक अंडर CSR आमकां श्रवणी कारापुरकर एक कन्सल्टंट आसा तेज्या अंडर आमकां तेणी 10 कॅमेरा अंडर CSR दिता म्हणून सांगला. ते आमी अंडर CSR ते थंयसर इन्स्टॉल करतली इन फ्युचर तेजें मॉनिटरींग करपा खातीर. तशेंच अर्जन्सी बेजाचेर लास्ट टायम तुमकां खबर आसा की भरपूर इन्सिडंट घडटाले मार्केटान चोरयेचे बी. म्हणून आमी ते अर्जन्सीचेर मिटींग घेवन एक म्हापसान आमचे जे मेन पॉयंट्स आसा, आमचे मेन मार्केटान पॉयंट्स आसा थंयसर कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचे आमी प्रपोजल मूव केल्लें आसा. ते फुडें आमचे इंजिनियर्स ते हें करून करतले. तशेंच मेजर आमचे जो आसलो प्रोजेक्ट MP फंडांसून CCTV कॅमेराचो आसलो तो 1 CR आमकां CCTV कॅमेरा खातीर दिता म्हणून सांगलेलो. तशें 2 फेजान दितले ते 150 एका फेजान आनी 50 एका फेजान असो हो एक आमचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी केल्लो आसा, तो इन पायपलायन आसा. तशेंच आमच्या आमदारान आमकां ऑलमोस्ट MLA लेडांसून प्रत्येक कावन्सिलराक जे जे डेव्हलपमेंट म्हणजे रोड्स आसूं जाल्यार आनी कसले तेंचे फुटपाथ नाजाल्यार पेवर्स घालपाचे अशे वर्क्स आसा, कंपाऊंड वॉल, पॅरापीट वॉल अशें खंयसर कोणाच्या कावन्सिलराच्या वॉर्डान खंयसर तरी आसा अशें प्रपोज करून ते आमकां MLA लेडांसून भरपूर अशी कामां जाल्लीं आसा. ही आतां आमच्या म्युनिसिपल फंड ग्रांट सोडून MLA लेडांसून भरपूर म्हापशान अशी कामां जाल्लीं आसा. तशेंच तुमी पळयलां आसतलें की लास्ट 5 years आमची मार्केटान जो मार्केट बाजार माटोळी बाजार आसा चवथीचो जाता पळय तो बरो वेल ऑर्गनायज जाता. तो फर्स्ट इनिशिएटीव आमचे मार्केट चेअरमॅन विराज फडके हो तेन्ना आसलो, तेणी तो इनिशिएट केल्लो. तसोच आमचो नेक्स्ट मागीर आशिर्वाद खोर्जेकर हेणी तो फुडें येयलो. तसोच आतां सायना राव हेणी तो फुडें व्हरोन आतां बरें वेल मॅनेज जाता. इवन तसोच आमचो क्रिसमसाचो बाजार असो जाता म्हणून मार्केटान बरी एक शिस्त त्या टायमार आमी दवरलेली आसा. तशेंच तुमकां तें खबर आसतलें की कार्नावाल, शिगमोत्सव आनी शिवजयंती ही म्हापसान सेलिब्रेशन जाता आनी तेजे आतां तुमी कार्नावाल आमचे बरें अपग्रेडेड जाल्लेलें आसा. आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा. तसो शिगमोचे आमी अपग्रेड केल्लेले आसा. ह्या कावन्सिलान म्हाका दिसता अलॉंग विथ द हेल्प ऑफ द कावन्सिलर, MLA आनी आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंटा अंडर हे भरपूर बरे जे फंक्शन्स आसा ती बरी सेलिब्रेशन आमी करून घेतलेली आसा. हांव सगळ्या कावन्सिलरांक तशेंच आमच्या स्टाफांक आनी आमच्या चीफ ऑफिसराक थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी ह्या फूल 5 yearच्या टर्माक आमकां हेल्प केल्ल्या बद्दल. आनी आमी म्हापशेकारांक जाता तितलो ट्राय केलो की कशें आमी फुडें तांकां बरी सुविधा दितली म्हणून. तशेंच आयज म्हाका ह्या 5 वर्साच्या टर्माक 2दा चेअरपर्सन केल्ल्या बद्दल हांव म्हाज्या वोटर्सांक तशेंच आमच्या कावन्सिलरांक तशेंच आमच्या आमदाराक जोशुआ पीटर डिसूजा तशेंच CM आनी दामू नायक हांकांय थँक्यू म्हणूंक सोदता. आनी इन फ्युचर म्हापशाचें बरें जावं अशें हेंच मागता.